कीर्तन 132 साम 132. सियोनांत देवाचो सासणीक निवास. सर्वेस्परा दाविदाचो उगडास कर, ताच्या सगळ्या कश्टांचो उगडास कर. सर्वेस्पराक ताणें सापूत दिल्लो, जाकोबाच्या बलिश्ट देवाक ताणें आंगवणी केल्ली. म्हज्या घरांत हांव भितर सरचो ना, म्हजे खाटीर हांव आड पडचो ना. म्हज्या दोळ्यांक हांव न्हीद दिवचो ना, म्हज्या फाटल्यांक हांव विशेव दिवचो ना. सर्वेस्पराक हांवें एक जागो सोदून काडिसर, जाकोबाच्या बलिश्ट देवाक एक निवास मेळासर. एफ्रातांत सोल्ल्या पेटे विशीं आमी आयकले. जाराच्या शेतांनी ती आमकां मेळ्ळी. ताच्या निवासस्थानांत आमी वसुया, ताच्या पांयासना मुखार सरपटुया. उठ सर्वेस्परा आनी तुजे सोल्ले पेटे बराबर तुज्या विशेवाच्या जाग्यार वस. तुजे याजक नितीवंतपणाची वस्त्रां न्हेसूं आनी तुजे भक्त आनंदान गितां गावूं. तुज्या सेवका दाविदा पासत तुज्या अभिषेक्ताक भायर घालनाका. सर्वेस्परान सापूत घेवन दाविदाक उतर दिले आनी तें तो केदींच मोडचो ना. तुज्या पुता मदल्या एकल्याक तुज्या शिवासनार हांव बसयतलो. तुजे पूत म्हजो खरार सांबाळटीत जाल्यार आनी हांवें दिल्लो आज्ञा पाळटीत जाल्यार तांचेय पूत सदांकाल बसतले तुज्या सिंहासनार. कित्याक सर्वेस्परान सियोन विंचून काडला, तें आपलें निवासस्थान करूंक ताका जाय आसलें. हें म्हजें शाश्वत निवासस्थान, हांगा हांव वस्ती करतलों. तें म्हाका जाय आसलें. सियोनाच्या वरावराचेर हांव भरपूर आशिर्वाद घालतलों. ताच्या दुबळ्यांक जेम खावंक दिवन दादोशी करतलों. ताच्या याजकांक तारणाचें नेसण दितलों आनी ताचे भक्त उल्हासान गितां गायतले. थंय हांव दाविदाक एक बळवंत संतत उपजयतलों आनी म्हज्या अभिषेक्ता खातीर एक दिवो पेटोवन दवरतलों. ताच्या दुस्मानांक लजेचें नेसण दितलों, पूण ताचेर ताचो मुकुट परजळतलो.